मोवळा भाटी हांगसर दर वर्सा एक आगळे वेगळे तरेन गणपतीची पुजा करतात। हो गणपती बाल गणेश म्हूण फामाद आसा। चवथीच्या 1.5 आनी 5 दिसांचे गणपती पावयल्या उपरांत पयल्या आयतारा हो गणपती पुजतात आनी 7 दिसांनी ह्या गणपतीचे विसर्जन करतात। हो गणपती कित्याक पुजतात ह्या फाटलो इतिहास कितें ताजेर विशीं उजवाड घालपी हो गोमंतक टीव्हीचो खास रिपोर्ट। तुमकां सगळ्यांक नमस्कार। आणि आमी आसात मोवळा भाटी हांगासर आणि हांगासर चवथ जावन आता कितलेशे दीस जाले आणि मोवळा भाटी हांगासर एक वेगळे तरेन गणपती पुजपाची एक प्रथा आसा। ती म्हटल्यार ल्हान आसतना भुरग्यांनी सुरवात केली ही प्रथा, तेका लोकांनी अशें नांव दिला की बाल गणेश। बाल गणेश हांगासर इतल्या व्हडल्या सारके उमेदीन लोक पुजतात आणि तेंचे लोकांचे अशें म्हणणें आसा की हांगासर गेली 25 ते 30 वर्सां फाटल्याच्यान हो गणपती पुजत आयल्या आणि आमचे जे 5 दिसांचे गणपती असतात ते पुजून जाल्या उपरांत जो पयलो आयतार येता तेच आयतारा हो गणपती पुजलो वयता। जाल्यार हाचे बद्दल आमी आनीकूय लोकां कडल्यान जाणून घेवया। चलात तर लोकांचे मत। तुका येवकार, म्हाका एक सांगात की बाल गणेश हो जो गणपतीक तुमी नांव दिलात कित्या खातीर? जेन्ना ल्हानपण जे आसता पळय भुरग्यांचे जे देवा कडेन खूब जुळलेले आसता आनी त्या प्रमाणे आमी जेन्ना आमचो घरचो जो गणपती आमी विसर्जन करता एक 5 दिसाचो असो 1.5 दिसाचो आनी ह्याच दर्यान हांगासर आमचें विसर्जन करता आनी हांगासरूच आमी ती माती आशिल्ली तेजी काडटाले आनी येता बांदार बांद आसा तशी वाटा त्या बांदार आमी मुर्ती करप चालू केलें तेजें। आमी तिसरेक चवथेक नाल्यार दुसरेक आशिल्ले ल्हान भुरगे आनी शाळेचो जो वेळ आशिल्लो तो तसोच आशिल्लो आनी त्या प्रमाणे आमी आयतार म्हणल्यार एक सुटी मेळटाली त्या प्रमाणे आमी पुजप जातालो। जाल्यार आमची चवथ जाली, चवथ जाले उपरांत हांगासर बाल गणेश म्हणून जो तुमी पुजता तेजें महत्व कितें? आमी 1.5 दिसाचो गणपती आनी 5 दिसाचो गणपती पायलो तेज्या नंतर आमच्या गांवचे सगळे हांगासर एकठांय जावन हो पयले आयतार जो येता त्या आयतारा आमी गणपती पुजता आनी शेनवार येता पळय आयतारा फुडलो शेनवार येता त्या शेनवारा 7 दिसांनी गणपती पायता। सगळ्यांक गांवभर हें आसता उत्सव आसता गणपतीचो। गांवचे तशेंच भायले लोक येता, गोंयभर लोक येता, तशेंच काल मुंबय साकून सुद्दां हांगासर लोक येयल्ले देवाच्या दर्शनाक। एक वेगळीच उमेद आसता, भक्तिमय वातावरण आसता हांगासर सगळे। जाल्यार आमी मोवळा भाटी हांगासरली ह्या गणपतीची प्रथा जी आसा ती जाणून घेतलेली आसा आणि हांगासर भुरगे खंय ल्हानपणाच्यान गणपती म्हणजे जे भुरग्यांनी ही प्रथा सुरवात केली ते भुरग्यात कडेन आमी उलयलेले आसा। जाल्यार तुमकां आमी अशीच वेगवेगळ्या वाठारांतली जी प्रथा आसा ते दाखोवन दितली। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।